म्हज्या जिविताची काणी सांगता तेन्ना भुरगो आसलोलो ल्हान आयजूक तें तुमकां कोत्ता कितें घडलां तें म्हज्या जिवितान ही खबर आमकांच कित्याक अशें म्हणटले जायते जाण ही खबर तुमकां सांगोन कोणाक करूंक सोदिना ओकमान म्हजे मायन म्हजे हातीक धरून फेस्ताचे फेरयेन व्हेलो भांगारा सारके पायनेल आसले तें घेवन घोस्त म्हाका जालो तें पायनेल म्हाका जाय म्हणून मायक म्हजे हांवें फोर्स केलो तें पायनेल म्हाका घेवन दितोच जीव म्हजो खुशाल जालो पायनेल तें घरा घेवन वेतोच पळयात हांवें कितें केलें हांव न्हिदतालो त्या रुमान व्हरोन हुंडीक हांवें लायलें त्या दिसाक सावन आमच्या घरान सवस्कायेचें वारें मारलें भावार्थान मागलेलें पळय तें तितलें सायबिणीन म्हाका दिलें आगोस्ताच्या म्हयन्यान वचोन उमेद चड वाडटा लोकाची कारण त्या म्हयन्यांक थंयसर माडी जाता त्या फेस्ताची त्या म्हयन्याची 29 तारीख जावन आसा चड म्हत्वाची लोकाची गर्दी सोसूंक जायना उठान कोत्ताना बावट्याची सदांच भावार्थां तुमी चलात म्हज्या भावा भयणांनी बेस्तेत फोकाण म्हूण सोजमो नाकात सारकी घोडलेली ही घोडणी थोडीं दुकांनी रडटात थोडीं चलोन वेतात दिमयांनी कितलो लोक दुकांनी रडटा वचोन पळय तुज्या दोळ्यांनी ह्या म्हज्या कांतारान सांगलां तें तुज्या मनांनी आडकोर रित्या आतांनी धाडची ना भावार्थान तुवें मागोत तर आयज लोक तुका वखाणटा येवन गेलोलो संवसार भर सायबीण वेलेंचेनी जावन आसा व्हडली बिलागरीची जोर